कुंकळी न्हंयबाद न्हंयचें उदक सामकें काळें किट्ट आनी तेलकट जालां. पियेवपाची लायकेचें उरलें ना. तरीकय ह्या वाठारांतले लोक हें उदक पिवपाक आनी शेतां खातीर वापरतात. तेका लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. कोण तरी टँकर हाडून न्हंयत बुरशें उदक रकयता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे न्हंये बांद कुंकळे ह्या बांदाचेर आसात आनी हो जर बांद भरलो, न्हंये बांद म्हणटात हांगा, हो जर भरलो जाल्यार हेजें उदक जें आसा बांदतरेक, हें उदक आख्खें बेतूल म्हणल्यार पावता आनी लोक ह्या उदकाचेर शेत रोयतात. पूण आज ही जी न्हंय आसा, ही बांदाची न्हंय आसा, ही आज पोल्यूट जाले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार हांगा आज वॉयलीची उदक जें आसा हें ह्या हितून दिश्टी पडटा. हो बांदतरेक हांगा कितलीशीं बर्ड्स येतालीं, ही बर्ड्स आनी येवपाची बंद जाली. आमी हांगचे आनी आमकां खबर आसा ह्या गांवाक उदक कशें येतालें आनी कशें आसलें तें. पूण आज हें पयली फावट पळयतात की जें पाडे कंडेमेट जालेलें उदक जें आसा हें आज हांगा येवपा लागले कडेन आसा. आतां हें उदक कसलें कात म्हूण तें कांयच कळना. कोण हितून कितें हाडून सोडटा तेंय कांय कळना. बांद आमकां एक तरेचे पयले हो पळय नॅशनल हायवे जायते ट्युरिस्ट रावून हे बांदाचेर जायती मायग्रेटरी बर्ड्स आसताली जी आमकां हुंयच्या गांवांत दिश्टी पडनासली. ती आमचे बांदार रावून लोक ट्युरिस्ट रावून तेजे फोटोग्राफी करताले. पूण आज हे उदकान पयली जाल्यार एक लेगून आमकां हिंगा बर्ड दिश्टी पडना. कित्या खातीर दिश्टी पडना? हे कित्या खातीर म्हणल्यार म्हाका दिसता की हे उदक एक पॉल्युटेड उदक जालां. मनशाक सारकी मेळना जाल्यार जनावरां ते रावन जनावरां त्या उदकां कितें करतले? म्हणजे जनावरां सुद्दां पिवपा सारकी ना. जनावरां पिवपा ना म्हणल्यार आतां हिंग पयलीं जाल्यार एक लेगून आमकां बर्ड्स दिश्टी पडना. ते बर्ड्स हिंग रावताले, जायते डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट रावन फोटोग्राफी करताले, जायते दिश्टी पडटाले. आज हें पोल्यूट जाला. हें पोल्यूट जालां. म्हाका दिसता हें कितें तरी एक इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जावपा जाता, नाल्यार सिवेज कोणी तरी हाडटा आनी हुंय दोंगरा वयल्यान सोडटा आनी सगळें हिंगा एक्युमुलेट जाता आनी हें सगळें पाड पडटा. जालें दिसा कितें सोडलें आसतलें हितून? हें अशें पयले फावट आमी पळयलां ते वच उदका तो ऑयल जाल्ले आहा मुखार सगळी ऑयल येयल्ली आहा. कोणी तरी हें पॉल्युटेड कितें तरी लिक्वीड खंय तरी उदका भितर सोडटा. ताका लागून हें पयली फावट आमी पळयलां अशी हे बनार ही ऑयल जाल्ली आसा. हे आमगेले पुर्वजाचे 12 बांद आनी इतले निवळ आनी हे 12 बांदा भितर आमची ही सगळी गायो म्हश्यो ह्यो सगळ्यो हांगा उदक पिवपी लोक कपडे धुवपी हितून आमी सगळी ह्या उदकाचेर आमचे झाडां भाजी बिजी रोवपी. पूण आज हें उदक पळयलें जाल्यार एकदम पॉल्युटेड जाल्लें आहा. सरकारान हेची दखल घेतली, घेवची, पॉल्युशन कंट्रोलान हें उदक चॅक करचें. काही लोक हेजें उदक अजून पितात, वापरतात कपडे धुवपाक. तेन्ना लोकांची काळजी खातीर सरकारान ह्या उदकाचे नमुने तपासून पळोवचे अशी म्हाजी मागणी आसा. कितें सोडलें आसा हे? कित्याक हेजे पयलीं केन्नाय असलें म्हूण तें जालें ना आमच्या न्हंये बांदांत. कित्याक हें पयल्या कळटा कितें तरी टँकरान लिक्वीड हाडून ह्या उदकाक खंय तरी सोडलें आहा. हे कितें हांगा साकून खड्डे म्हणल्यार ही न्हंय आसा, मदीं खंय तरी सोडला. ताका लागून हें ऑयल हांगा सगळ्याक पसरलेली आहा. दिसता सामकी क्लियर कट. बाळ्ळे हॉस्पिटलान हेजी हें करपा जाय अशें दिसना. बाळ्ळे हॉस्पिटलान ह्या उदकाचे नमुने तपासचे. कित्याक हें कंप्लिटली ऑयल जाल्लें आहा आनी ह्या मनशाक हानिकारक आसा. ज्यो महिला आसात त्यो उदकान रावन हांगा कपडे धुतात. तशेंच पळय हांगा पाणी हांगा धुवो घातले आहात. तेन्ना उदकां देंवल्याक हें एकदम प्रॉब्लेमॅटीक जावपाक शकता. तेन्ना बाळ्ळे हॉस्पिटलान हें उदक चॅक करचें अशी आमची मागणी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खनगांवकार आनी सानिका नागवेंकार.